वन साइडेड इलेक्शन है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू में मुझे लगा था कि कांग्रेस के साथ टक्कर है और थोड़ा काम भी कठिन है, ऐसा मुझे शुरू में लगता था। लेकिन पिछले एक सप्ताह मैं इधर ही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हियर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट माई विक्ट्री इज़ वेरी वेरी ईजी। जी, कई सारे मुद्दों को लेकर इस बार लोग चुनाव में आ रहे हैं। साइलेंट वोटर्स काफ़ी इस बार गोवा में हर बार होते हैं। 11,10,884 मतदान है। 40 विधानसभा क्षेत्र की सीट, आप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और बीजेपी के लिए जीत भी एक प्रतिष्ठा की बात है। निश्चित रूप से कांग्रेस और सभी एक महागठबंधन जो खड़ा है, उसका असर लगता है आपको होगा? वो महागठबंधन लीडर्स का होता है, वोटर्स का होता नहीं। इसलिए उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। तो 11 मार्च को क्या नतीजे देख रहे हैं? हाँ, बीजेपी विल कम विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, विल कम विथ मोस्ट कंफर्टेबल मेजॉरिटी। और मुख्यमंत्री? हाँ, वो आने के बाद हमसे तय करेंगे। बिल्कुल। परिवार भी यहाँ पर है। आप थोड़ा टेंशन होता है जब चुनावी माहौल आता है तब? कोशिश करता हूँ कि मैं उनको मेरा पूरा सपोर्ट दूँ। क्या उम्मीद रखते हैं इस बार पूरा जीत जाएंगे पक्का? उनकी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार बीजेपी पूरा परिवार यहाँ 5 साल सफल चुनाव करने राज्य कारोबार करने के बाद इलेक्शन को जा रहे हैं, चुनाव के लिए जा रहे हैं। इसलिए इट इज़ इलेक्शन, इट इज़ अ टेस्ट, इट इज़ अ एग्जामिनेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी ड्यूरिंग लास्ट 5 years। सर, कितने इम्पोर्टेंट ऐसे काम 5 साल में हुआ है? बहुत सारे हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुझे लगता है एट नो पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग लास्ट 55 years जो बीजेपी ने पिछले 5 साल में गोवा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं, रास्ते हो, ब्रिजेस हो, अस्पताल हो, गार्डन्स हो, पार्क हो, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हो, पंचायत हाउसेस हो, जो बीजेपी ने पिछले 5 साल में बनाए हैं उतना कभी भी किसी भी टेनर में हुए नहीं थे। और उसके सिवा जो बीजेपी ने जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी उसका जो एक नेटवर्क तैयार किया वो बहुत सारे हर एक परिवार को, हर एक डिजर्विंग परिवार को जाता है। इसीलिए ये चुनाव बहुत क्लियर है, सीधा साधा है और रिजल्ट ओरिएंटेड आहे। गेले साधारण महिनोभर आम्ही प्रचारात असले, गोयभरात वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी आणि ऑफकोर्स शेवटच्या आठवड्यात हांव माझ्या मतदारसंघात असलो। सुरुवातीच्या काळात भरपूर म्हणजे हांगा टफ फायट गोयभरात आसा तशें सुरवातीक सगळीच कडेन दिसतालें आणि हळूहळू लोकमत हे प्रेसिपिटेट जायत गेले आणि इलेक्शना पयलीं 1-2 दीस बीजेपी केवळ स्पष्ट बहुमत इतलेंच न्हय तर मोस्ट कम्फर्टेबल मेजॉरिटी मेळटा हें खात्री जालो। गोंयची जनता तशी सुशिक्षीत जनता आणि त्यामुळे तिका कोणी शिकोवचें पडना। एक बरें दिसलें की संपूर्ण राज्यांत इलेक्शनाच्या काळात काही थोडेच मोजके प्रकार जर सोडले जाल्यार पूर्ण शांतपणे हे इलेक्शन जाता, कारण गोंयची जनता ही सुबुद्ध आसा, आयिल्ल्याक हां म्हणटा आणि आपलो निर्णय तिणें घेतलेलो आसा। एक काल आदले दीस इलेक्शनाच्या आदले दीस हांवें सगळी कडल्यान म्हायती मेळयली, म्हज्या मतदारसंघांत हांव भोंवलो, काही प्रॉमिनंट महत्वाचे जागा आसात ते हांवें कवर केल्यो, प्रत्येक गांवाचो फिडबॅक घेतलो कॉन्स्टिट्युएन्सीत। म्हज्या लक्षांत आयलें की खूब कम्फर्टेबल म्हाका इलेक्शन आसा। या फावटी सर हांवें घरोघर आज पर्यंत प्रवास करी, हांव घरोघर वचूंक ना, हांवें बूथशहा बैठको घेतल्यो आनी बूथशहा ज्यो कॉर्नर मिटिंग्स जाल्यो तातूंतसूनच म्हजो मॅसेज सगळ्यांक गेलो आणि आज तर सानवेळ 5 पर्यंत सगळो
सगळ्यांचे भवितव्य सील जाता. हांव ह्या फावटीचा लीड निश्चित म्हजी लिडाची जी ट्रेंड आसा आतां पर्यंतची दर फावटी डबलिंग जावप हे फावटी सुद्दां ती जाता. ही म्हाका काल आनी पयर दिसूंक लागली. गोव्यान स्थिती सर कशी कितें? न्ही गोव्यात जबरदस्त BJPक पाडबळ आसा आनी जनते भितर पयले फावट भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आसतना परत वता. सादारण सत्तेत असणारो पक्ष हाका एंटी इन्कम्बन्सी आसता, पूण अशी एंटी इन्कम्बन्सी आसताली अशी मिडिया प्रेडिक्ट करीत. पूण आमच्या फाटल्या 5 वर्सांच्या परफॉर्मन्स पर्टेनिंग टू सोशल वेलफेअर स्कीम नेटवर्क अक्रॉस द पॉप्युलेशन आणि second thing about because of infrastructural work that we have put up across the state in spite of all odds, in spite of financial constraints. आणि त्यामुळे जनता सुबुद्ध आसा आणि जनतेनं बऱ्यापैकी निर्णय घेतलेलो आसा. काल तो सगळ्याक जाणीव जाय. आज सांजेवेळ 5:30 पर्यंत ताचेर शिक्कामोर्तब जाता. एकंदर प्रचाराच्या संदर्भात जर उलोवपाक गेलो जाल्यार जी घराघरांनी हांव 2.5 महिने फिरलो, जवळजवळ 7,000 घरां फिरलो. 7,000 म्हणटकच म्हाका बरो रिस्पॉन्स लोकांनी दिलो, बरो रिस्पॉन्स दिलो. इतलें न्हय की तेच्या नंतर सुद्दां कितलेशेच जाणांनी स्वताहून येवन आपलो सपोर्ट तुकाच आसा अशें सांगूनय गेले. आनी ज्या पद्दतीन म्हजे कार्यकर्त्याचे जी मनान उत्सुकता आसा, उत्साह आहा, त्या पद्दतीन वोटिंगय करतले. आनी डेफिनेटली आय एम विथ फूल कॉन्फिडन्स विजय हो म्हाजोच आसा. लीड कितले? हय, म्हाका दुसरे म्हणटा ते उलयना, कोण म्हणटा म्हणजे दुसरे म्हणजे माझे विरोधक जे आसात ते म्हणटा आपूण 7,000 येतले, 7,500 येतले येतले. लास्टाक कितें आसता, मतदाते जे आसात पळय ते मतदाते हेची सांगूच शकना. पण नक्कीच लीड ही 2.5 ते 3,000 पर्यंत शुअर असते. हांव म्हणिना बाकी म्हणटा 7,000 7,500, पण 2.5 ते 3,000 हे लीड नक्कीच असते. गोंयचे जनतेक प्रामुख्यान मांद्रे मतदारसंघाचे जनतेक खंय तरी हे फावटी परिवर्तन जावंक जाय अशें तेंच्यांनी मनानसून निश्चय केलो आनी त्या पद्दतीन आज वोटिंगय जातले. आनी आजच हांव सांगता 11 मार्च 2017 हो दीस हो म्हाजो आसता आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो आनी म्हाज्या जनतेचो वोटरांचो आसता. लोकांनी असं तुमच्याकडे खंयचे मुद्दे मांडले की हे प्रायोरिटी बेसिस जाय अशें? हय, कांय साब ज्या एरियेन हांव फिरतालो, पर्टिक्युलरली कोस्टल बेल्ट आनी कितें सगळे येतात बाकीचे, तेन्ना प्रामुख्यान जे बेजीक नीड जे आसात म्हणजे लायट, उदीक आनी रस्ते हे खूपच फाटी आहा. मांद्रे मतदारसंघ खूपच फाटी. म्हणजे मुख्यमंत्री असताना सुद्धा मुख्यमंत्री असून सुद्धा एक मुख्यमंत्री आणि त्याच बरोबर 15 वर्सां प्रतिनिधित्व करपी माणूस आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्र्याचे खुर्चेर सुद्धा वतकच ह्या मतदारसंघान प्रामुख्यान मॅक्झिमम मेन रस्ते जर सोडले, मेन रस्ते जाल्यार इंटरनल रस्ते सगळ्या केरी पासून ते विणोड्यापर्यंत इंटरनल जे रस्ते आहा हे सगळ्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आहा, खड्डे पडलेले आहात.
किती 15 हांव मोर्चे फिरतालो 15 वर्सां जाली लायटीचो प्रॉब्लेम आसा रातच्या टायमार ट्यूबलायट ही पेटना वर्सांनी काही रस्त्याची म्हणजे आसली तशीच अजूनही आसा पावसान चिखल खावचो पडटा ह्या दिसांनी धूळ खावची पडटा आणि उदकाचे प्रॉब्लेम अशे की मोर्जे सारकेले हरमल खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या गांवांत पाणयाचो प्रॉब्लेम इतको आसा की पयऱ्यान एकदां उदक येता दिसाक केले जाल्यार खंय तरी एक वरें ना अर्दे वरान टायमींग ना मोर्जे सारकेल्या भागान आमच्या भयणींचे गाराणे अशे असले प्रामुख्यान गावडेवाडा शिरोडकर वाडा तेम हे कडेन की पयऱ्यान एकदां ती सुद्दां रातच्या 2 रातच्या जागरण करचें पडटा ही समस्या सामकी जटील आनी एम्प्लॉयमेंट सारकी काही भागांनी अशें विचारपाक भाव सांगपाक गेलो म्हणजे हे एका प्रभागान एकय नोकरी ना म्हणजे मुख्यमंत्री आसून सुद्दां 15 वर्सां प्रतिनिधित्व करून सुद्दां हे ज्यो समस्या ज्यो आसात बेजीक नीड रस्ते उदक लायट त्याच बरोबर अनएम्प्लॉयमेंट ही प्रॉब्लेम सामके आहा आनी ताचेच खातीर म्हाका इतले बेकार भाव जे आसात येवन सांगतले आमी तुमचे बरोबर आसा आमी तुमकां सपोर्ट दिता आनी कॉमन हे इतकत आसले की तुका आमी मत दितले तुका आमी निवडून हाडटले पण तुज्या घरा कडेन येतकच तूं आमकां विचारचो ना तूं खंयच्या लिडराक घेवन येयला हो वचत ते कॉमन सगळ्याकच कॉमन प्रश्न आसा खंयचे प्रायोरिटी अशे 5 गोष्टी आसतल्यो जे तुमी प्रायोरिटी म्हणजे पळय प्रायोरिटी दितलो ते म्हणजे लायट आनी उदक थंयच्याच सुरू करतलो त्याच बरोबर रस्ते आनी अनएम्प्लॉयमेंट जे आसा पळय हे अनएम्प्लॉयमेंट दिवपाक हांव जेन्ना 2007 आमदार आसलो तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेट थंय 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर केल्ली 1,20,000 2012 मिस्टर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना प्लॉटय केले 48 प्लॉटय केल्ले तातूंत हांवें एक प्लॉट घेतलो पण मुख्यमंत्री आसतना ज्यांच्यांनी प्लॉट घेतले इंडस्ट्रियल सेटअप करचे खातीर युनिट सेटअप करचे खातीर बेजीक ज्यो गरजो आसल्यो मेन म्हणजे लायट उदक आनी रस्तो तुमी पळयतात रस्तो केल्लो खणून घातलेलो आहा उदकाचें कनेक्शन तर नात ना लायटीचें कितें जालें तें तुमीच पळोवंक शकतात एक इच्छा आसून खुद्द म्हाका इच्छा आसली की एका वर्सा भितर एक तरी शेड आमी उबो करतलो एक तरी फॅक्टरी उबो करतलो पण अशी सगळ्याचीच इच्छा आसूं जाय 4 वर्सां जाली मुख्यमंत्री आसून सुद्दां ह्या मुद्द्यान बेजीक नीड आमच्या सारकेल्यांक जे इच्छूक आसात इंडस्ट्रियल सेटअप करपाक म्हणजे युनिट सेटअप करपाक अजूनय शक्य जायना म्हणजे ते जर केल्ले 48 जर फॅक्टरी जर हांगा येयल्ल्यो जवळ 1000भर बेकार भाव भयण्यांक ह्या भागांतल्या मिनिमम नोकऱ्यो मेळटा हाचे सिरियसली घेतलेच ना निवडून येतकच हांवें लोकांक सांगलां की एका वर्सा भितर जे 48 ज्यांच्यांनी प्लॉट घेतल्यात ॲटलिस्ट 50% फॅक्टरी 1.5 वर्स ते 2 वर्सां भितर पयलीं स्टार्टय करून घातलो आनी बेकार जे आसा तांकां नोकऱ्योय दितलो बारा 15 मतदार आमच्या पोलिंग बुथांचेर वचून आयिल्लो आसा सगळे कडेन बरें वातावरण आसा थोडी कडेन मातशें उदाहरणार्थ कोरगांवांतलेच कांय कडेन स्लो आसा बाकी सगळे कडेन ह्या वेळा पर्यंत 250 क्रॉस जाल्ले आसा आनी हांगासर अजून एके कडेन तर थंय 80 एके कडेन 90 एके कडेन 100 अशें जाल्लें आसा ते ऑफिसरांनी मातशें वेवस्थीत स्पीडअप करपाक जाय पण अदरवायज वातावरण पार्टी म्हणून आमकां खूब फेवरेबल आसा आणि आमचे सगळे वोटर्स भायर सरतात आणि काय सिच्युएशन आसा काय सिच्युएशन कितें सिच्युएशन बरी आसा म्हणजे बेस्ट आसा इन अवर फेवर आणि
आमचं सगळं मतदार भायर सरत आसा. अजून अर्दो दीस जातकच आमचे सगळे वोटर्स भायर सरतले अशें दिसता. आमी तशेंच सांगलां की आमचे वोटर्स सगळे भायर काडात बेगीन म्हणून. त्या प्रमाणे आमचे सगळे कार्यकर्ते सगळे बुथांचेर बरे आसा. इब्रामपूर पासून सगळे कडेन रिपोर्ट्स जे आसात एकदम बरे. विकास होच मुद्दो आसा कायम. कोणी बाकीचे कितली हेवटेन तेवटेन भाशणां करून तांणी विकास केल्लो आसा तांच्या बाजून उबे रावप अशें मतदारांचें मत आसा. कशें कितें वातावरण आसा? सगळ्या सायडीन स्कृत असो प्रतिसाद मेळत राहा. दिसपाक अशें दिसता की वन सायड इलेक्शन आहा. इतलो प्रतिसाद आहा. ह्या लोकांनी जो हॅरेसमेंट आमच्या कार्यकर्त्यांक केला तेका कोण बळी पडूं ना. सगळे ओपन भायर सरल्या आनी पेडणेकार जो वयर सरता तेजेर असलो दबाव हाडून, जो जीत असल्या आरोलकाराक दबाव हाडून, ब्लॅकमेल करून, हुकुमशाही घेवन जो हॅरेसमेंट चल्ला, जो आपल्या खात्याचो कोणा तरी आपोवप दिल्ल्या दिसान आनी तेंचेर रेड घालप आनी कितें करप, हेजें सारकें उत्तर पेडणेकार लोक 4 तारखेक आजचे तारखेक दितले. कितले लीड आसतले बाबू? लीड वन सायड इलेक्शन सारकें, तेजे बद्दल आनी दुबाव ना. तो आमचो मॉडल पोलिंग स्टेशन म्हणून आसा आनी ह्या वर्सा कितें केलां मॉडल पोलिंग स्टेशनाचेर इट इज अ ऑल विमेन टीम. सो एज अ एनकरेजमेंट टू विमेन एंड दे आर मोर पार्टिसिपेशन आनी इक्वल हेका लागून तांकां आमी टोटल बूथ आसा पळय तितून सगळे प्रिजायडींग ऑफिसर, फर्स्ट पोलिंग, सेकंड पोलिंग, इवन पोलिंग पिवन सगळे विमेन आसा. सो फर्स्ट टायम आनी जे टोटल वोटर्स येता हांगर ऑलमोस्ट 654 कितें तरी वोटर्स आहा ह्या बद्दल. सो प्रत्येकाक एक मार्क ऑफ हे म्हणून एक फ्लावर दिता, रोजीस दितले जे विच आर 1 नंबर. म्हटल्यार ह्या एक पेडण्यान एक आसा, बांद्रान एक हे आसा. आनी जे फर्स्ट टायम वोटर्स आसतले, जे यंग वोटर्स आसा जाल्यार तांकां आमी कितें केलां जाल्यार तांकां टेडीज दितले. पयले 15 कोण येता पळय ते. सो इट्स कायंड ऑफ वी आर रिकॉग्नायझींग अवेरनेस क्रिएट करता. एट द सेम टायम वी वॉन्ट टू प्रमोट मॅक्सिमम वोटींग ते क्रिएट करपाक. कोण बॉयज येतले तांकां पेन्स दितले. सो दीस इज ओन्ली लिमिटेड टू जे पयले 15 कोण येता पळय तांकां. मांद्रे मतदारसंघात जेव्हा आम्ही प्रचाराक भायर सरलो
आणि प्रत्येक घरोघरी प्रत्येक गांवात जेव्हा वचून फिरान हे केले लोकांचो संपर्क साधलो मतदाराचो त्यावेळा म्हाका अशें दिसून येयलें की हे मांद्रे मतदारसंघा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची पाळंबळां खंय तरी रुजलेली बरी आसा आणि तेचो प्रत्यक्ष अनुभव आज जे मतदान झाले ते साधारणपणे 50% क्रॉस झाले आणि सगळ्या लोकांच्या हेचे म्हणजे MG पक्षाचे जास्ती करून मतदान झाले आणि म्हाका पूर्ण विश्वास हा की ह्या मांद्रे मतदारसंघात परत MG पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणजे मी निवडून येतलोच अशी म्हाका पूर्ण खात्री आहा आणि आतापर्यंत जे वोटींग झाले 60% झाले तितून मी 35% क्रॉस आसतलोच अशें दिसता कशें लोकांच्या चेहऱ्या वरसून दिसता की परत महाराष्ट्रवादी पक्षाचो शिव हो मांद्रे मतदार झळकता आतां सद्या पयलीं जे आतां सरकार आसले ते भाजप सरकार आणि त्या भाजप सरकारान ह्या 4.5 वर्षांत जे काय केले ते लोकांक तेचे बद्दल तो कटू अनुभव येयला तेंच्यांनी फक्त आपलोच उत्कर्श साधला लोकांक बघूंक ना आणि लोकांक म्हाका दिसना की ते बऱ्या प्रकारची वागणूक दिवं ना हे प्रत्यक्ष अनुभव आता जेव्हा हयसर मांद्रे मतदारसंघात जेव्हा तेंचो कॅन्डिडेट फिरता ते अशें आयकूंक येता की सगळा भर तांकां म्हणजे विरोध आसा हे एकंदर ही परिस्थिती तेंच्यांनीच हाडली हे सारखे म्हणजे लोक कंटाळलेले आसा म्हणून तेचें दर्शन हेच झाले